हय म्हजें नांव कौशल पार्सेकर आणि आमचे गिरवाडे जे आसा पळय ते वार्षिक बुता हे सगळ्यांक खबर आहा पावसा दिसांनी. आता आमी पयलीं समजून घेवया की गिरवाडे जे आसा पळय गिरी आसा हो गांव लो लायंग एरिया आसा आनी हेचे सरभोंवतणी सगळे डोंगर आसा म्हणजे म्हापसाचो डोंगर जालो, कोल्लेचो जालो, हांगालो काणक्या पर्रा तेवडेन सांगोड आनी एवडेन बोस्तोड्या. सो पावसा दिसांनी कितें जाता सगळे डोंगरा वयले उदीक सगळे सायडीच्या हेर वाठारा वयले गांवांतले उदीक घेवन आमचे गिरवाडे सेटल जाता. प्लस गिरवडचे उदीक आणि हे उदीक मागीर शेतांसून व्हाळांसून व्हांवून फाटल्यान आमच्या गिरवडच्या न्हंयेन वयता आनी न्हंयसून मागीर ते फुडें तारी कडेन वयता. पूण जेन्ना हांगासर 1990 जेन्ना हांगासर हो हायवे बांदलो NH17 तो आतां NH66 म्हणून तेचें नामकरण केलेलें आहा, तेन्ना कितें जालें की तेंच्यांनी हो जो हायवे स्ट्रेच आहा फ्रॉम ग्रीन पार्क गिरी बोस्टोडचो पूल आसा पळय थंयसून तारी कडेन हो जो स्ट्रेच आहा तेंच्यांनी कितें केलें हो स्ट्रेच तेंच्यांनी एलिवेटेड बांदूंक ना, वयर बांदूंक ना, पूण तेंच्यांनी कितें केली मोठी मोठी पायपां घातली आर पार ह्या सायडीसून रस्ते त्या वटेन, जे करून की उदीक आसलेलें पळय पावसाचें शेतांसून ह्या सायडीसून त्या सायडीक वयताले मागीर न्हंयन वयताले आणि तेन्ना त्या टायमार बऱ्यापैकी उदीक व्हांवून वयताले शेतांसून पावसाच्या दिसांनी. पूण मागीर खरो प्रॉब्लम केन्ना रायज जालो जेन्ना फाटले गेल्या 2 वर्सांक तेंच्यांनी तेन्ना हो जो NH66 आहा तेंच्यांनी तो हायवे एक्सपान्शन करपाक घेतलो, रुंदीकरण करपाक घेतलो, तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें दोना वाटेनी तेंच्यांनी मातयेचो भर घातली आनी मातयेची भर घातल्या कारणान जी पयलींची पायपां आसलेली जी आर पार रस्त्याच्या पोंदसून घातलेली ती सगळी पॅक केली दोना वाटेनसून ह्या सायडीसून आनी त्या सायडीसून आनी उदकाचो जो वाट आसली ती वाट बंद जाली, कल्वर्ट्स बंद जाले, सगळे बंद जाले आनी आतां उदीक वयतलें कशें. सो पावसान कितें जालें की सगळे उदीक येवन हांगा सांडपाक लागले आनी गिरवाडे बुडपाचो मेन एक कारण आसा पळय तो हो कारण की उदीक हांगा येवन सांठवता आनी उदीक ह्या हायवेच्या त्या वटेन वचोन आनी न्हंयन वचोन मेळना. सो हांवें कितें केलें हांवें आतां हो जो इशू आसलेलो तो हांवें पंचायती कडेन पंचायतीक हांवें रिक्वेस्ट केली, पंचायतीक हांवें एप्लिकेशन केलें आनी तांकां सांगलें हांवें की बाबा तुमी आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया, तुमी WRDच्या मनशाक आपयात, तुमी PWD NH66च्या मनशाक आपयात, तुमी आमचो लोकल MLA आहा केदार नायक ताका आपयात आनी आमी गांवचे लोक येता आनी तुमी पंचायतीचे लोक येता आनी आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करया तांकां दाखोवया कितें आसा तो प्रॉब्लम. सो हें जें लेटर आसा तें लेटर हांवें ऑगस्ट 2024 पंचायतीक दिल्लेलें. सो पंचायतीन एप्रील 2025 पंचायतीन हें जॉयंट इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें आनी ह्या इन्स्पेक्शनाक जो आमचो NH66 टेक्निकल असिस्टंट इंजिनियर आसलेलो मिस्टर चोडणकर तो येयलेलो, मागीर आमचो गिरी पंचायतीचो सरपंच शुभमराव देसाय तो आसलेलो, मागीर आमची गिरी पंचायतीची सेक्रेटरी मॅडम केरकर ती आसलेली आनी आमी गांवचे लोक आसलेले. सो आमी ते टायमार जो स्ट्रेच आसा बोसोडच्या पुला कडसून ग्रीन पार्क कडल्यान तो तारी कडेन तो स्ट्रेच आमी ताका हायवेचो फूल दाखयलो व्हरोन आनी तेन्ना आमचे वांगडा आमचे मिडियाचे आनी आमचे प्रेसाचे भाव भयणां बीन आसलेली आमच्या वांगडा ते कवर करपा खातीर. तेन्ना तेणी पयलें स्वता चोडणकरान टी आसा जो NH66 जालो ताका कळोन येयलेलें आसा की हांगासर हे जे सगळे कल्वर्ट्स आसा ते कल्वर्ट्स उडोवपूच ना, ते माती घालून फूल पॅक केलेले आहा आनी त्या कारणान उदीक ह्या रस्त्याच्या ह्या सायडीसून रस्त्याच्या त्या वटेन वचना. सो तेणीन कितें सांगलें चोडणकरान आमकां तेन्ना तेणीन सगळे फूल इन्स्पेक्शन केलें, फूल स्ट्रेच इन्स्पेक्शन केलो आनी तेणी कितें सांगलें आपूण हो रिपोर्ट आसा पळय की हांगा कल्वर्ट्स ना ते आपूण आपल्या वयर आपल्या सिनियराक आपूण सबमीट करता म्हणून आनी पंचायतीन सांगलें आपूण आपलो रिपोर्ट रेडी करता बेज ऑन NH66 रिपोर्ट. सो मागीर आतां कितें जालें मेन ह्या फाटले ह्या मेन हांवें कितें केलें तांकां फॉलोअप करपा खातीर तेंचे कडेन हांव उलयलो. हांवें जेन्ना TA चोडणकरा कडेन उलयलो NH66 TA आसा तेजे कडेन उलयलो हांव, तेणी म्हाका कितें सांगलें कौशल आमी आपलो रिपोर्ट आसा पळय तो आपूण आपले एक सबमीट केलेलो आसा आनी आमची प्रायवेट कन्सल्टन्सी आसा ताका बीन आपूण आपले जे कितें आसा आपूण आपले फायंडिंग्स आसा पळय ते आपूण तांकां सबमीट केलेले आसा आनी आपूण आतां ते कन्सल्टन्साचे आपूण रिपोर्टाक रावता की तो आमकां कितें गायड करतलो आनी कितें सांगतलो तो. तशेंच मागीर हांवें आमची विलेज पंचायती सेक्रेटरी आहा मॅडम केरकर तिका फोन मारलो, तिका विचारलें मॅडम कितें अपडेट आहा तुमच्या सायडीसून. तिणे म्हाका कितें सांगलें कौशल की आमी आमचो इंटरनल मिटींग आसलेली 6 मे 2025 थंयसर आमी रेजोल्युशन घेतलें की आमी NH66 आनी PWD आमी लेटर करतले आनी CC2 केदार नायक MLA आसा पळय ताका लेटर करतले आनी आमी सांगतले की आमकां एक कल्वर्ट्स आसा पळय ती रिस्टोर करून दिया म्हणून. सो आजून पर्यंत जो डेव्हलपमेंट आहा तो हो डेव्हलपमेंट आसा. पूण हांव कितें म्हणटा जो हो स्ट्रेच आसा फ्रॉम ग्रीन पार्क बोस्टोडच्या पुला वचून तारी कडेन जो स्ट्रेच आसा तो एक हायवेचो स्ट्रेच नासून तो एक डॅम आसा गिरवाड्या खातीर, एक धरण कशें बांदलेलें आहा. एक्चुअली धरणाक तरी गेटी आसता म्हणजे तुमी दुसऱ्या सायडीसून गेटी ओपन करून ते उदीक तुमी सोडूंक शकता, पूण हो जो स्ट्रेच आसा पळय तो एक परमनंट धरण म्हणजे ताका गेट्स ना तुमी सोडपाक. फाल्यां सकाळी अशी परिस्थिती येवंक शकता की हांगा फूल गिरी आतां तरी गिरवाडे बुडटात पूण अशी परिस्थिती येवंक आहा की घरां बुडोंक आहा गिरवाड्याची. फाटल्या दिसांनी जे खोल्ले जाला पळय ते हांगासर जावपाक जायना अशें हांव मागतां आनी हांव रिक्वेस्ट करता जे आमचे पंच मेंबर्स आसा पळय पंचायती इलेक्टेड मेंबर्स आसा पळय ते मेंबर्स प्लस आमचे एक्स इलेक्टेड मेंबर्स आहा पंचायतीचे तेंच्यांनी मेळोन तेंच्यांनी हांगासर एक सोल्युशन काडपा खातीर आमकां सपोर्ट करपाक जाय. जे पार्टी पॉलिटिक्स आसा पळय ते सायडीकूच दवरून एक बरें सारको हांगा तेंच्यांनी एक सोल्युशनार येवपाक जाय. तशेंच हांव आमचो केदार नायक आसा MLA तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां हेल्प करपाची
की हो जो इश्यू आसा पळय तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाचो. आमची गिरी पंचायत आसता पळय ती एक्चुअली 15 दीस बंद आसता पावसान. ह्याच खातीर की फूल बुडता लोकांक थंय पंचायतीचे कितें आसता काम आसा करपाक मेळना. सो पंचायतीन खरें फुडें सरून जे आमकां तेणें सपोर्ट केला, बरो सपोर्ट केला. पूण हो जो ह्या प्रॉब्लमाक सोल्युशन मेळासर पंचायतीन आमकां सपोर्ट करपाचो हें हांव मागतां. आनी हे जे हायवे आसा पळय तेंचे कामाचे इन्स्पेक्शन जायना काय, तेका एनओसी कशी मेळटा, तेचे क्वॉलिटी चेक कशें आसा तेच कळना. कितें सांग पळय असली कामां जर समज कॉन्ट्रॅक्टर करता की तेका उदकाची वाटूच दवरिना जाल्यार दिस इज बेसिक्स हें अशें पयलीं जावपाक जाय. आनी आमचे हें आसा पळय जे उदकाच्यो नळ हें आसा कल्वर्ट्स आसा ते बीन क्लीन करपाक जाय. थोड्या वाठारांनी अशें आसा की गांवांतले आमचे कल्वर्ट्स 2-2 वर्सां जालीं क्लीनूच जायना. उदीक कशें इजिली फ्लो जातलें. माझे नाव अमित शिवा वझरकर, गिरी रावता. जशें माझे मित्र बाब कौशल पार्सेकारान सांगल्या प्रमाणे हांगासर प्रतिवार्षीक हे आतां बुडत वचतूच चालू आसा. पयलीं तरी कितें जातालें पयलीं शेतां पुरय नासलीं, पण आतां शेतां पुरोवन सुद्दां इतले त्रास जाल्ले आसा की जशें सांगल्या प्रमाणे जे कान आसा, जे ग्रीन पार्काच्या फाटसून जे कान आसा, जे कान ह्यान पयलीं उगड जाताले, पण जेन्ना ते फ्लायओव्हरचें काम जाल्ल्याक हे कान उगडून कुरूकूच ना आनी कोण तेजें निरीक्षणूय करिना. प्रत्येक फावटी आमी पळयता की आमचो म्हाजो मित्र बाब आमदार केदार नायक हेणी थंयसर निरीक्षण केलें, पंचायतीक ऑर्डर दिली किंवा आमच्या PWD डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिली, पण खरोखरच हें काम जाता काय ना हितून म्हाका दिसता खंयसर तरी पंचायत अधिकारी जे पंच आसा, सरपंच आसा तेणी खरोखरच हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. आतां पळयलें जाल्यार थंयसर अक्षरशः हांव कालूच जेन्ना हांव हेजे कडसून वयतालो, आमच्या पंचायती कडसून वयतालो, थंयसर पळयलें की अक्षरशः थंयसर उदक इतलें भरलेलें आसा आनी हितून घाण मारता, वास मारता. जो खरोखरच जो पंचायतीन लोक येतात ते सुरक्षीत आसा काय, कितें पंचायतीन काम करता ते लोक सुरक्षीत आसा काय ना हितूनय खंयसर तरी लक्ष घालपाची खरोखरच गरज आसा. आतां जशें सांगल्या प्रमाणे थंयसर इतले कान बंद जाल्ले आसा जे उदक व्हांवपाकूच चान्स ना. एक तर उदक व्हांवना, त्या जाग्यार समजा उदक तुडुंब भरोन सुद्दां उरलें, थंयसर घाण जाली, जो रोगराई जातली ताका शेवटची विचारपूस कोण करतलो. आतां ज्या पद्दतीन आमी पळयलें की थंयसर 1000भर आतां कोवीड पेशंट जाल्लेले आसा. आतां ह्यान फुडें जे कोवीड पेशंट गिरीनूय तयार जातले काय कितें हो खरोखर प्रश्न एक निर्माण जावपाचो आसा. ह्यान पयलीं आमी पळयलें की डेंगूच्या टायमार अश्योच खुबशे केसीस जाल्ल्यो. उदक ज्या जाग्यार उदक सांठून उरलें तेतूनच्यान मच्छर जाले आनी तेतूनच्यान खंयसर तरी लोकांक रोगराई सुरू जाली. आतां ही परत प्रतिवार्षीकची ही परत आतां तयारी सुरू जातली काय कितें, परत कोवीड जातलो काय कितें, परत आतां उदक भरोन उरतलें तेतून उदक सोडपाचो विचार कोण करतलो. आमी म्हणटात आमदार आमचें लक्ष घालता, आमदारान लक्ष घातलें जाल्यार ते जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल PWD आसा, इरिगेशन डिपार्टमेंट आसा, वॉटर डिपार्टमेंट आसा, हे खरोखर त्या टायमार काम करता काय कितें, काम करिना जाल्यार कित्याक काम करता हेंचेर खंयसर तरी बडी मारपाची गरज आसा. शेवट कशें आसा, करदातो आपणाचो कर दिता आनी तेंचो पगार वसूल करता. म्हयन्याचो पगार कोण सोडिना, गव्हर्मेंट ऑफिशियल्साक तर पगार तर दिवकूच जाय. आमी प्रायवेट सर्वंटाक आमी तर एक दीस काम करिना जाल्यार आमचो पगार कट जाता. आमकां खंयसर तरी तितल्योच मर्यादीत सुटयो आसा. ह्या गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांक इतल्यो सुटयो आसून, इतलो पगार आसून जर तर खरोखर तर काम करिना जाल्यार तें काम कोणी करपाचें, जनतेन काम करपाचें जाल्यार तुमी थंयसर बसून थंय कितें करता. आतां आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ज्या जाग्यार रस्ते खोडलेले आसा, रस्ते फुटलेले आसा, त्या जाग्यार माती घालपाचें काम, गुणे घालपाचें हें काम कोण करता. खरोखरच म्हाका दिसता आमदारान लक्ष घातलेलें आसा. तेंच्या आतां प्रमाणे जे ऑफिशियल्स आसा ऑफिशियल्सान खरोखर काम करपाची गरज आसा. आतां ज्या जाग्यार उदक भरलेलें आसा, आतां येणारो पावस आसा, पावसान जर उदक भरोन जशें ग्रीन पार्क बुडटा, जे उदीक वचपाची थंयसर वाट बंद जाता, ते कोण पळयतलो हे खंयसर तर आतां लक्ष घालपाची खरोखरच गरज आसा. जशें सांगल्या प्रमाणे आमचो कौशल आपलो इनिशिएटीव घेता, आपूण ज्या अधिकाऱ्यांक निदर्शनाक हाडपाचो त्या अधिकाऱ्यांक निदर्शक हाडून दिता, पण मागीर जे जाले जो एक उलोवणें जालें, पळोवणी जालें की मागीर तो खरोखर काम करता काय ना हितून खंयसर तरी कोणी तरी लक्ष घालपाचें खरोखरच गरज आसा. जशें म्हाका दिसता की आतां हें उदक सद्या हे आजून पावस सुरू जाना, आयज 1 जून आसा, 1 जून आतां एक म्हयनो जुनाचो म्हयनो आसा, जुलयाचो म्हयनो, ऑगस्टाचो म्हयनो आसा. ह्या 3 म्हयन्यांक जे आतां उदक भरतलें, सांठून उरतलें उदक वयपाची सोय कोणी करतलो, कोण पळयतलो. हितून खरोखर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांनी काम करपाची गरज आसा. PWDन खरोखरच रोडाच्या जाग्यार काम करपाची गरज आसा. वॉटर डिपार्टमेंट खरोखर उदक वयता काय ना, उदक वचून उरता काय ना, जे सांठून उरता काय ना, तितून रोगराई जातली काय ना, हितून खंयसर तरी आतां जर हांवें म्हटलें PWD डिपार्टमेंट आसा ते पळयतले, फाल्यां भितून रोगराई जाली म्हणटकूच खरोखर हे हेल्थ डिपार्टमेंट येवन थंयसर काम करतले काय ना. हांव हेल्थ डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की खरोखर तेंच्यांनी विलेज पंचायत गिरी कडेन थंयसर सायडीक येवन पळोवचें. अक्षरशः थंयसर घाण मारता, उदक इतलें सांठून उरलां, उदक व्हांवना, थंयसर रोगराई पसरतली. हितून खरोखर फुडले इनिशिएटीव जावच्या पयलीं, फुडें त्रास जावच्या पयलीं आतां खरोखर थंयसर लक्ष घालपाची गरज आसा थंयसर. तुमकां खबर आसा की प्रत्येक वर्सा पावस सुरू जालो म्हणटकच आमची गिरीची शेतां बुडटा आनी हें बुडपाक मेन म्हणटा तें कारण की हें पळय हायवेचें काम पळय, एक्सपान्शनाचें काम ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हडबडीत काम केलां आनी कांयच लोकांचें शेतांचें कांयच पळोवन घेवंक ना. काम तेजें एकदम क्वॉलिटी एकदम
बॅड नाजूक क्वॉलिटीचें काम आसा. पूण तें सोड, आमचे पळय लोकांचे शेती करता तेंचे आमचे किसानाचे पळय कितें शेताचे वाट लागल्या ताचे कांयच ताणेंय पळोवंक ना आनी गव्हर्मेंटानूय कांयच तांकां आमकां एक फॅसिलिटी दिवंक ना. आनी गव्हर्मेंट प्रत्येक वर्सा बुडटा. आमचे पळय शेतां रोयता ती सगळीं व्हांवून वतात. मागीर मदीं CM येता थंय बस्तोडच्या पुला कडेन आनी कितें कितें आश्वासनां दिता की आमच्या लोकांक कॉम्पन्सेशन दिता, कितें दिता, पूण आमकां कांयच खबर ना हें कॉम्पन्सेशनाची. आमची कोमनीदारीची शेतां ती जे आमचे टॅनंट्स आसा ते रोयता ती शेतां आनी लोकांची प्रायवेट शेतांय आसा. पूण तूं पळय थंय गिरी आनी गिरीचे फुडेंय सुकूर आनी हे वटेन म्हापशाची शेतां सगळीं बुडून बुडून शेतां. आयज काल खेतीचें उत्पन्न सारकेंच कमी जालां आनी हेका सगळें कारण सरकाराचें. कित्याक तांकां फक्त हे रस्ते व्हडले व्हडले करूंक जाय आनी आमचे हे पळय कोळशाचे पळय बिझनेस आहा तें फुडें काडपाक जाय. तुमी पळय विचारला त्या प्रमाणे तशेंच दोनूय पळय आदले नळे आसते शेताचें उदक फुडें वयतालें पळय ते आनी लास्टाक दर्यान वयताले ते. तो म्हापसा टू गिरी पळय दर्या आसा रिवर आसा तो रिवर ड्रेजींग केन्ना करूंकूच ना. सेकेंड हो हायवे बांदतना ते रिवराचे पळय एलायनमेंटूच तांणी बदलून उडयला आनी हेज्या कारणान तें सगळें उदक वयर सरता. पळय ती 3 दोंगर गिरवडचो दोंगर, बस्तोडचो दोंगर आनी ते सायडीचो वेर्ला कानकाचो दोंगर ते सगळे ह्या बोलान तें उदक ड्रेन जाता आनी तें उदक ड्रेन जावन तें उदक शेतांतले दर्यान वचपाचें. पूण हें वचपाक तेणी आतां सगळें पळय हें आमचें इकोसिस्टम आशिल्लो तो इकोसिस्टम वाट लावन उडयला आनी आयज काल खेतीचें म्हणटा तें गव्हर्मेंटाक पडून वचूंक ना. गव्हर्मेंटाक फक्त पडला की ही शेतां केन्ना नश्ट करपाची, ही शेतां काबार करून ताका कन्स्ट्रक्शनाक कन्वर्शन करून बिल्डिंग्यो बांदप तेजेर. आनी जे पळय CMान सांगलेलें की हेजे फुडें एग्रीकल्चरल पॉलिसी पळय तेणी घडोवन हाडल्या तेज्या प्रमाणे हेका आतां कन्वर्शना आनी कांय करचें ना म्हणून सरकारानूच थंय आतां गिरी क्रॉसाच्या आयल्यान शेत भरून थंय खंय घरां काडपाचें आसा रिहेबिलिटेट करून. हो सरकारूच पळय आपणाचें रॉंग उदाहरण लोकांक दिता तें पयलें सारकें न्हू. आनी लोक पळय कितें बोब मारतात ताका सरकारान कान बंद केल्या आनी दोळेय बंद केल्या. तांकां पडूनच वचूंक ना थळावी लोकांचें.